गोंय आनी कर्नाटक मदीं चलिल्लो म्हादयच्या उदकाचो वाद केंद्रीय ट्रिब्युनला मुखार निर्णायक टप्प्यार पावला आसतना केंद्रान आतां ते संबंदीचें एक नवें बील लोकसभे मुखार दवरलां. द इंटर स्टेट रिव्हर वॉटर डिस्प्यूट सुदारीत बील 2017 हे नवे विधेयका वरवीं केंद्र सरकार आंतरराज्य उदकाचे वाद आनी तंटे एकाच ट्रिब्युनला खाला सोडोवंक फुडें सरलां. केंद्रीय उदका स्त्रोत आनी न्हंय उदरगत मंत्री उमा भारतीन मंगळारा लोकसभेत हें विधेयक मांडलें. हें बील म्हळ्यार दोन राज्यां मदीं चलिल्लो उदकाचो वाद सोडोवपाचे दिशेन केंद्रान उखलिल्लें म्हत्वाचें पावल म्हूण ती उलयली. हे बिला अंतर्गत राज्यां मदल्या न्हंयांचे उदकाचो वाद सोडोवपा खातीर म्हूण एकूच ट्रिब्युनल आसतलें. ते ट्रिब्युनलाची कांय खंडपिठां आसतलीं. हे बिला अंतर्गत ट्रिब्युनलाचो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष आनी 6 परस चड सदस्य आसचे ना. हे बिला अंतर्गत वाद सोडोवपा खातीर चडांत चड 4.5 वर्सांचो प्राझ फिक्स केला. वादाचेर ट्रिब्युनलाचो निकाल हो निमणो आसतलो. हे बिला खाला वाटाघाटी आनी चर्चा करून उदकाचो वाद सोडोवपाची तरतूद आसा. केंद्राचो हो सुधारीत उदका ट्रिब्युनल कायदो लागू जाले उपरांत गोंयचें म्हादय ट्रिब्युनल अर्द्यारूच गुठलायतले काय ना तें अजून तरी निश्चित ना. मात केस गोंयच्या तोंडा कडेन आनी कर्नाटकाच्या गळ्या कडेन आयिल्ली आसतना पर्रीकार सरकाराक म्हादय ट्रिब्युनल साल्वार करूंक हातपांय मारचे पडटले इतलें खरें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.